गाइज गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसता सगळी तुम्ही? आय होप सो मी सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. तर सकाळची न्हय 11 जाल्ली आसा आनी आयचो व्हिडिओ जो आसा न्हय तो मातसो स्टार्ट करता मातसो लेट जालो म्हाका. काल हांवें व्हिडिओ बेगिना स्टार्ट केल्लो बट आयज मातसो लेट जालो कारण सगळे कामां करता म्हटल्यार मम्मी गेली शेतान म्हणटा तशी. सो ती 8:30 सुमार अशी गेली आणि त्याच्या मागीर माझो आता ब्रेकफास्ट बीन करता, सगळे कडेन सारण बीन मारता. त्याच्या मागीर हॉलान मातशें अशें क्लीन बीन करून घेतलें. युनीट टी व्ही कडले युनीट बीन मातशें क्लीन बीन करून घेतले हांवें. सगळें उखल्लें आनी बरें फुसून बीन घेतलें कारण आतां थोड्या दिसांनी एक्चुअली चवथ येतातूच म्हटल्यार नागपंचमसान सगळें आमी क्लीन करतातूच. सगळे आमचे सगळे खुर्च्यो म्हण ब्लँकेट्स हे ते सगळे गोश्टी क्लीन करूंकूच जाय. बट डस्ट जो दिसता न्हय तो पयल्या उपरांत मागीर केन्ना क्लीन करता अशें जाता न्हय. सो म्हटल्यार तें सोमतें क्लीन करून घेवया आनी आतां म्हटल्यार व्हिडिओ जो आसा न्हय तो स्टार्ट करया. आनी कालच्या भशेनूच आयजूय म्हाका हुमण बीन करूंक जाय. सो काल एक्चुअली सुक्या सुंगटांचें हुमण केल्लें आनी आयज मम्मीन न्हय मानशेचीं सुंगटां घेतल्या. म्हटल्यार आयजूय सुंगटां आसा आमगे नुस्तें हें बरें अशें येयत ना हांगसर. सो मानशेचीं सुंगटां घेतली जी बारीक येता न्हय ती. सो तेजें हुमण कर म्हटलां म्हाका आनी आनी मम्मीक न्हय सद्या सुंगटां खान इतलो बेजार येयला ना. बट कितें करतलें आनी नुस्तें बरें येयत ना आनी नुस्तें बरें येयलें जाल्यार मम्मी बांगडे ताल्ल्यो तसलें कांय खायनात. ती सुंगटांच खाता आनी खुबे खाता. सो ताका लागून म्हटल्यार चल सुंगटांचें हुमण करया. सो अशें आसा आनी आतां एक नुस्तेकार येतलो त्याच्या कडसून नुस्तें कितें फ्राय करपाक घे म्हटलां म्हाका मम्मी. सो पळोवया आतां कशें कितें तें. सो आयची सकाळ स्लो अशी स्टार्ट जाल्ली आसा. सगळीं आयज कामां जी आसा ती सुशेगाद अशी करता कारण न्हय काल मम्मी येयले 12:30 सुमार लेट येयले. 12:30 न्हय 1 सुमार येयले. ओके काल तिका लेट जालो मातसो. सो म्हटल्यार सुशेगाद हुमण बीन करून घेवया कारण शीत तर ती करून वयता. म्हाका शिताचो कांय हे ना ताका लागून. आनी झाडां बीन उखलून हांवें हांगसर बरें फुसून बीन घेतलें. सगळें बरें डस्ट बीन क्लीन करून घेतलो. देव जाणा डस्ट न्हय कितलो क्लीन केलो तरी खंयचो परत येता न्हय कांय कळना सामको. सो सगळें बरें क्लीन केलां. आतां नुस्तेकाराचो वेट करता. नुस्तेकार कितें हाडटा तें पळयता आनी तेच्या मागीर एक 12 म्हटल्यार हांव हुमण बीन करून घेतलें. सो सगळीं कामां आयज लेट अशी स्टार्ट करतलें हांव. आनी सकाळच्यान पावस पडटा. सो आसा आयज पावसाचें कशें वेदर. काल मम्मी सांगताली, काल मम्मी शेतान गेल्ली न्हय. सो ती सांगताली म्हणजे कितें तरवो लावपाक गेल्ली न्हय थंय पावसूच ना म्हणून. कांय पावस ना आयज पडोंक. सो सुको तरवो लायलो आयज पावस पडटा. सो अशें आसा. तर पळोवया नुस्तें कितें हाडटा तें दाखयता तुमकां मागीर आनी मागीर हुमण करून घेता. पावसान केला काळोख आनी एका सायडीन मातशें हलकें अशें वतू येयला पळयात आनी ह्या सायडीन वारो न्हय हलको स्टार्ट आसा पळयात. सो एकदां भरपूर अशें वारें सुट्टा सामकें. आनी हांगसर हांवें न्हय नुस्तें घेतलेलें आसा. व्हडलेशें अशें नुस्तें कांय ना. पळयात हांगसर सुंगटां घेतल्या आनी बांगडे आमच्या माजरांक लागून डेली तांकां जाय पडटा. सोमार आसूं मंगळार आसूं आमी घेवन दवरता तांकां लागून आनी सुंगटां घेतल्या. सो व्हडलेशें अशें नुस्तें कांय ना. बरें येयना. करमट आसलें वेल्लें आसलें बट वेल्ल्यांचें हुमण म्हाका बी लायक ना मम्मीक बी लायक ना तितलें. करमट आसलें बट करमट मम्मी येतली केन्ना आनी तें क्लीन केन्ना करतली. त्या परस सुंगटां बरी न्हय. सुंगटां हांव क्लीन करूं शकता म्हटलें. सो अशा पद्दतीन नुस्तें घेतलेलें आसा. तर चला घरान या आनी मानशेची सुंगटां आसा ताका मीठ बीन लावन दवरतलें हांव आतां. बारीक सुंगटां ही पळयात आनी नुस्त्याक लागून ही पळयात म्हाज्या फाटल्यान कशी नाचता ती. घातलें एक्चुअली तांकां बट तांकां मम्मीच प्रॉपर हँडल करता म्हाजे कडेन जायना. तर चला घरान या आनी नुस्तें मातशें क्लीन करून घेवया. पळयात तर ही पळयात हांगसर मम्मी न्हय सकाळी अशी सुंगटां घेतलेली हुमणाक लागून. बारीक सुंगटांचें हुमण बरें जाता आनी स्पेशली मानशेची आसत न्हय जाल्यार आनी हुमण टेस्टी जाता सामकें. आनी तेच्या भायर हांगसर हांवें न्हय एक टमाट कट करून घेतलें, मिरसांग कट करून घेतली आनी कांदो असो चॉप करून घेतलो, बारीक असो कट करून घेतलो. ऑलरेडी न्हय हेची रेसिपी शेअर केल्ली आसा म्हटल्यार सुंगटांचें हुमण कशें कितें करता ती आमी. सो आतां आनी परत शेअर करिना तुमचे बरोबर. सो आतां हांव करपाक स्टार्ट करतलें. सगळ्यान पयलीं न्हय आतां जी सुंगटां घेतल्या न्हय ती सगळ्यान पयलीं क्लीन करतलें आनी मागीर सुंगटांचें हुमण करपाक स्टार्ट करतलें. हे पळयात एक आतां मीठ बीन सगळें लावन दवरतलें पयलीं आनी मागीर ती सुंगटां क्लीन करपाक घेतलें. टायम 12 जायत येयली आनी सुंगटांक हांव न्हय कांदो मीठ टमाट बीन सगळें लावन दवरता म्हणजे मातशें वगत लागतलें बरें. आनी टायम केन्ना जालो न्हय कांय कळोकूच ना सामको.
टायम नाही म्हाका कळकूच ना 12 जाली. सो 12:30 बी म्हटलें नाल्यार 1 म्हटल्यार मम्मी येता. सो जातलें हरशीं रोखडें. अशें काय टायम वयचो ना चड तरी बट नाही टायम रोखडो धांवता सामको. सो बरें जालें हांवें सकाळी आयज सगळें काम बीन करून घेतलें म्हणून बेगिना. तर हांगसर मातशें सुंगटांक नाही मीठ बीन लावन दवरतलें हांव आनी ते म्हणसर नाही दुसरें काम करतलें. आनी मिरसांग जी आसा न्हय ती आमी सकाळी वांटून घेता कारण लायटीचो कांय भरोसो नासता. एकदां काम बी चालू आसतना तेका लागून. आनी सुंगटां बीन म्हाजी क्लीन करून जाली. सो तेका आलें लसूण पेस्ट बीन सगळें लावन दवरतलें. सो आलें लसूण पेस्ट करून दवरता आमी ती बरी पडटा सामकी. किचनान एंट्री घेतलेली आसा. सो सुंगटां सगळ्यान पयलीं क्लीन करपाक स्टार्ट करता. ही पॅथ हांगसर हांवें सुंगटां घेतलें आनी क्लीन करता. सुंगटां बीन न्हय म्हाका क्लीन करपाक कळटा, बांगडे बीन न्हय तितले क्लीन करपाक कळना आनी हांव वचय ना. आनी मम्मी घरा कडेन आसा जाल्यार सुंगटां सुद्दां हांव क्लीन करपाक वचना एक्चुली. पूण ती येतली केन्ना आनी क्लीन करतली केन्ना तेका लागून क्लीन करून बीन दवरलेलें बरें न्हय. मागीर येयल्या उपरांत गरमा गरम भाजपाक मेळटा. भायर न्हू पावसान इतलो काळोख केला ना भरपूर सामको. माकड येयले माकड. हांगसून म्हाका किचनान न्हू सगळें दिसता भायलें. सगळें क्लीन बीन करून घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां. ओके सर न्हय टायम जाल्लो आसा 12:30 आनी ऑलमोस्ट म्हाजें थोडें फारशें काम न्हय जायत येयलें. म्हणजे न्हय हुमण जें आसा न्हय तें म्हाजें करप चालू आसा. जस्ट खतखतो येयलो काय हुमण म्हाजें रेडी जातलें आनी सायड बाय सायड आतां मम्मी बीन थोड्या वक्तान येतली. आनी तेज्या भायर आनी एक प्लॅन आसलो न्हय की सुंगटां बीन तोंडाक फ्राय करतलें म्हणून. सो तो प्लॅन जो आसा न्हय तो मातसो चेंज जाल्लो आसा. कारण म्हटल्यार सुंगटां हालींच्या दिसांनी बरीचशी आमी फ्राय करून करून खाल्ली. सो आतां न्हय सुंगटां भाजलेली खावपाकूच वीड येता. सो त्या परस म्हटलें सुंगटांचें तोंडाक करपाचें लायक अ चिली टायप. सो कांदो टमाट बीन सगळें कट करून दवरला हांवें. तें न्हय बरें लागता सामकें आनी अशें चपाते बरोबर बीन खावपाक सुद्दां खूब बरें लागता. सो सुंगटां बीन घालून कांदो टमाट घालून तेच्या तोंडाक करतलें सुक्कें अशें. सो तेजी सगळी तयारी करून दवरली हांवें आनी मम्मी येयल्या उपरांत करपाक स्टार्ट करतलें कारण तें रोखडें जातलें. सो तुमचे बरोबर रेसिपी हांव न्हय धाकटीशी एक शेअर करता. ओके सुंगटांच्या तोंडाक सुक्कें अशें कशें करप तें. तुमकां जाय जाल्यार थोडेशें सॉस बीन घालूं शकता तुमी. ओके सोया सॉस म्हण कॅचअप म्हण बट हांव तशें कांय घालचें ना. प्लेन अशें करतलें आनी इल्लेशें मात सॉस घालतलें कॅचअप घालतलें सोया सॉस घालचें ना. सो कशा पद्दतीन करता न्हय सुक्कें अशें तोंडाक तें तुमचे बरोबर शेअर करतलें. ऑलमोस्ट सगळी तयारी करून दवरल्या. आतां फकत मम्मीचो वेट करता. एक्चुली न्हय हांवें प्लॅन केल्लो की ती भाजतलें हांव सुंगटां म्हणून आलें लसूण पेस्ट बीन सगळें म्हटल्यार आतां काडून लावपाची बीन. बट म्हटलें अशें बीन म्हाज्या तकलेन अशें क्लिक जालें की नाका तोंडाक केल्लें खूब बरें. सो बरें पडटलें म्हणून तेका लागून. तर दाखयता तुमकां हुमण म्हज्या गॅसीचेर आसा. खतखतो येयलो काय जालें. म्हटल्यार आयज बऱ्या तरेन कामां हांवें करून घेतली. ओके व्हिडिओ मदीं मदीं कंटिन्यू केलो. फूल कंटिन्यू करूंक गावना म्हाका कारण मातशें कामान बिजी उरलें आनी तुमी समजूंक शकता सद्या म्हजो रुटीन चेंज जाल्लो आसा. सो मम्मी येवच्या पयलीं म्हाका जेवण रेडी करचें पडटा. ओके कारण ती जेवन रोखडी वयता न्हय तेका लागून. आनी हांवें जर लेट केलो जाल्यार मागीर तिका रेस्ट करूंक गावना. ती मागीर परत आसली तशी किचनान उरता. सो तो प्रॉब्लम जाता. सो दाखयता तुमकां. ओके गरमी जाली म्हाका किचनान सामकी. थंय पळयात हांगसर म्हजें सुंगटांचें हुमण आयज हांवें बरें पातळ अशें दवरलां. पातळ खावपाक खूब बरें लागता आनी ओली कोथंबीर बीन आसता न्हय जाल्यार आनीक टेस्ट बरी येता हुमणाक. बट ती सद्या ना काबार जाल्या. सो हाडूंक जाय. हे पळयात अशा पद्दतीन हुमण हांगसर म्हजें चालू आसा करप. म्हटलें 2-3 मिनटांनी तें रेडी जातलें खतखतो येवन. आनी तेज्या भायर न्हू हांगसर ही जी सुंगटां आसा न्हय ती हांवें कट करून घेतली. जशें की तुमकां आतां सांगलें हांव चिली करपाचें आहा म्हणून. सो ती रेसिपी शेअर करतलेंच हांव. तेच्या पयलीं तुमकां दाखयता अशा पद्दतीन हांवें ती सुंगटां बारीक पीस करून घेतलेली आसा. तेच्या मागीर न्हय हांगसर कांदो बीन कट करून घेतला. 2 कांदे कट करून घेतलेले आसा. मिरसांगो थोडे फारशे जाय आमकां. आनी अशा पद्दतीन हांगसर हांवें एक टमाट घेतला बारीक अशें कट करून. ओके बरें चॉप करून घेतलेले आसा. आनी थोडेशें सॉस मीठ हळद गरम मसाला इतलेंच जाय. सो आतां हांव हें करपाक स्टार्ट करता. सो चला रेसिपी तुमकां झटपट अशी दाखयता. आतां पयलीं न्हय थोडेशें तेल घाला. मागीर भितर एड करा कांदो
बारीक असं कट करून घेया, म्हणजे खावपाक बरें लागता मागीर. हे बरें कांदो मातसो मोव पडसर मिक्स करून घेया. बरो मोव पडपाक जाय तो. कांद्याचे जे कच्चेपण असता ना ते वचपाक जाय. नाही होममेड नाही आले लसूण पेस्ट ॲड करतले. सो ही नाही आम्ही घरच्या घरात करता. हे पॅच ती घालून नाही कांदो बरो मिक्स करून घेया. आणि कांदो बरो मोव पडला नाही तर मागीर टमाट घालपाक जाय. नाही कांदो हलकोसो मोव पडलेलो आसा. सो आम्ही आता टमाट ॲड करूया. तर टमाट घाला आणि टमाट बी हांगसर आता कितें करा मिक्स करून घे. हे दोनूय नाही आता बरें शिजोवन घे. हांगसर उदक बीन ॲड करपाची गरज ना. कांद्याचे बीन उदक सुट्टा तेका लागून तेतूनच मातसो शिजोवन घेया आणि मागीर मसाले बी ॲड करपाक आमी स्टार्ट करूया. तुम्ही आता पळोवंक शकता उदक सुटपाक नाही स्टार्ट जाल्लें आसा. सो ह्या स्टेपीचेर आता नाही आमकां सुंगटां ॲड करूंक जाय. ही पळयात हांगसर हांव आतां सुंगटां ॲड करता. सो सगळी सुंगटां हांगसर नाही ॲड करा. मिक्स करून घेयात हांगसर आणि त्याच बरोबर आता हांगसर मिरसांगोय बीन ॲड करा. सो जितले स्पायसी जाय ते अकॉर्डिंग हांगसर मिरसांगो ॲड करा. त्याच्या मागीर आता मसाले ॲड करूंक स्टार्ट करूया. पयलीं हांगसर हळद ॲड करता. ती बरी मिक्स करून घेया. ॲड करा ते म्हटल्यार चवीनुसार मीठ. तेच्या उपरांत हांगसर चवीनुसार गरम मसालो आणि हे आता बरें मिक्स करून घेया. आणि थोडेशे आमी हांगसर आता सॉस ॲड करूया. ऑप्शनल आसा, तुमकां जाय जाल्यार घालूं शकता तुम्ही, नाल्यार ना सुद्दां घातल्या जाता. थोडेशे हांगसर सॉस ॲड करता. हे पळय. सो हे आता मिक्स करून घेया आणि मातशें बरें शिजोवन घेया. उदक बीन ॲड करपाची गरज ना. हितूनच आता शिजतले ते आणि आपुणूच उदक सुटता. हे पळय. सो हे बरें आता नाही सुक्के जायसर बरें अशें शिजोवन घे. सुंगटांचे सुक्के तोंडाक अशें रेडी जाल्ले आसा. बऱ्या तरेन उदक बीन सगळें आटलेलें आसा आणि प्लस कांदो टमाट बरो शिजलेलो आसा. हे पळय. सो अशा तरेन नाही तुम्ही झटपट अशें करूं शकता. चड टायम लागना आणि बरें लागता सामकें चपाते बरोबर सुद्दां खावपाक. सो हे पळयात आयची रेसिपी हांगसर आमची रेडी आसा. सो मुद्दाम तुम्ही ट्राय करा. भायर कडकडीत वत येयला पळय. सो गायज हांगसर टायम सांगता वेट. सो हे एक जालें आणि प्लस हांगसर मम्मी सुद्दां येयली. म्हाजें सगळें जेवण रेडी जाल्लें आसा. सो तोंडाक सुद्दां म्हटल्यार सुंगटांचे तोंडाक सुद्दां रेडी जाल्लें आसा. आणि मम्मी वदळ येयली म्हटल्यार म्हाजी रेसिपी चालू आसतना मम्मी येयल्या. सो तिका म्हटलें तूं बस आणि आता ती किचनान गेल्या. किचनान एंट्री मारल्या शिवाय तिका चॅन पडना. सो किचनान गेल्या की तर ऑलमोस्ट म्हजें जेवण सगळें रेडी आसा. आणि ही रेसिपी तुम्ही मुद्दाम ट्राय करा. झटपट जाता. आमगेर आसता केन्नाय. ओके. स्पेशली जर जी हांवें सुंगटां हुमणाक यूज केल्या पळयात त्या सुंगटांचे जर तुम्ही तोंडाक करीत नाही जाल्यार तेचे खूब बरें जाता. बारीक सुंगटांचे मोठ्या सुंगटांचे सुद्दां बरें जाता पण बारीक सुंगटांचे खूब बरें जाता. ओके. म्हाका यादूच ना स्टार्टींग. हांव आतांचो मम्मी म्हणटालें म्हाजे तकलेन मागीर येयली की सुंगटांचे तोंडाक करपाचें. नाल्यार हांव हुमणांतली थोडीशी सुंगटां जी आसा न्हय ती पयलींच काडून दवरतलें आसलें. बट मागीर तकली चल्ली म्हाजी न्हय. सो सोडून जाला. तर अशा पद्दतीन किचनान तुमकां आवाज येता आसतलो आयदनांचो. सो मम्मी असलें तशें काम सुरू केलें आपलें. आयदनां स्टँडान घालता. हांवें 2-3 फावटी धुवन काडली आणि आयदनां भरपूर जाता सामकी नॉन स्टॉप.
ओके. सो चला जेवता बीन आनी मागीर मेळटा तुमकां. ओके. बॉडीगार्ड येता तुजो. तर हांगसर मम्मी आसली तशी न्हय शेतान वयता आनी तो पळयात तिचो बॉडीगार्ड गेलो पयलो. आतां मम्मी येतली तेन्ना येतलो. आनी पावसाचे वेदर हे पळयात पावस ना हलकेशें अशें वदळच्यान वत आसा. सो गेली मम्मी परत आसली तशी शेतान. सो टायम जाल्लो आसा 2:30 म्हटल्यार 2:40 जाली हांगसर. तर मम्मी आसली तशी शेतान गेली आनी जेवली बीन बरो टायम बसली बीन आनी जेवणाचो अपडेट दिवपाक गेले न्हय. जे आमी तोंडाक केल्ले न्हय सुंगटांचे ते खरेंच टेस्टी जाल्ले आनी तेच्या भायर सुंगटांचें हुमण सुद्दां बरें जाल्लें. मातशें मीठ कमी जालें. सो बरे तरेन जेवण जाल्लें. सो आतां मम्मी येतली 6:30 सुमार आनी हांव आतां मातशें रेस्ट करतलें, मातशी एडिटींग करतलें म्हाजी जी आसा ती. थोडीशी थंबनेल बीन करूंक जाय म्हाका. सो तें काम बीन करता आनी मागीर मेळटा तुमकां. ओके. सो चला मातशें म्हाका वॉयस ओवर बी करपाक जाय. तर चला मागीर मेळटा तुमकां. पावस स्टार्ट जालो. वत असलें एक्चुली आवाज येतलो पळयता. मम्मीक पावस मेळटलो, वाटेक मेळटलो. सो पावस स्टार्ट जालो. तर चला मागीर मेळटा तुमकां एडिटींग बीन करता. 2,000 years later. सांजची न्हय 5 नाल्यार 5:30 जाली आसतली. चड करून 5:30 जाली आसतली कारण 5 सुमार अशें उठलेलें हांव. सो बरी न्हीद काडली, एडिटींग बी केलें. सो व्हिडियो एडिटींग केलो. आतां अपलोडिंगाक लायला आनी व्हिडियो म्हटल्यार कंटिन्यू करया. सो फाटल्यान सारण बीन सगळ्याक मारून घेतली, उजो बीन घातले, म्हटल्यार न्हावपाक उदक तापोवपाक. ते सगळीं कामां केल्ली आसा. आनी आतां म्हाका याद येयली की आरे म्हटलें व्हिडियो एंड करूंकूच ना दिसता. सो सोमतो म्हटलें तो करून घेवया. सो अशे तरेन केन्ना टायम वयता काय कळच ना. आनी काकीन हांगसर दिल्लो आसा निरपणस, म्हटल्यार आमचे नेबर काकीन हांगसर तेंचो निरपणस आसा तो पळयात हांगसर. सो तिणी न्हय हांगसर दिला निरपणस. सो मे बी फाल्यां बीन फ्राय करूंक गावतलो. फाल्यां वॅज न्हय तेका लागून. कितें रे कोण वचना खंय. सो अशे तरेन आनी हे झाड पळयात खूब वाडलां सामकें. सो कट करूंक गावना. ओके. सो चला तर गायज आयचो व्हिडियो न्हय एंड करच्या पयलीं तुमकां वेदर दाखयता कशें आसा तें आनी तेच्या मागीर व्हिडियो जो आसा न्हय तो एंड करता. तें आसा ओके थंड वातावरण, वदळ, पावस पडोन गेलो. हांवें उजो घातला तो धुवता तो पळयात धुंवर येता. आनी हो पळयात निरपणस जो काकीन ह्या निरपणसाचो काडलेलो आसा. आनी अशें कितेंशें वेदर आसा हे पळयात. पावसान काळोख केला. सो आतां मम्मी पळोवया 6:30 म्हटल्यार येतली ती आनी पक्ष्यांचो आवाज बरो येता पळयात. तर हो पळयात तो निरपणस आनी ते दीस दुसऱ्या काकीन दिल्लो, आयज आमच्या नेबर काकीन दिलो. मदींचो न्हय आमी विकत हाडलेलो. सो सद्या निरपणस. सो चवथीकूय आमकां निरपणस हाडूंक जाय, पळोवंक जाय. एकदमूच म्हापसा वचून सगळी भाजी बीन घेवन येतालें हांव चवथी पयलीं. हे पळयात. सो बरो आसा. फ्राय करूंक गावतलो. फ्राय करूनच चडसो म्हाका लायक आनी भाजी बी लायक. आनी खतखतेन घालीत न्हय जाल्यार आनीक बरें सामकें टेस्टी सामको. चला तर आयचो व्हिडियो आवडलो आसत आनी आयची रेसिपी आवडली आसत न्हय जाल्यार लायक शेअर सबस्क्रायब करूंक विसरूं नाका. परत एकदां मेळया एका नवीन व्हिडियो. त्या म्हणसो देव बरें करून. पक्षी न्हय बरो हाड्डता सामको आनी हो जो पक्षी हाड्डता न्हय तो आमच्या विंडो कडेन येता, ग्लासा कडेन विंडोच्या. सो चला बाय बाय.